हॅलो एवरीवन. तर कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी असतील. जेवण क्रिएशनाच्या तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. तर आयज आमी करता घोसाळ्याची भाजी. ताका मराठीन दोडग्याची भाजी म्हणटा आनी हिंदीन तुरयेची भाजी म्हणटा. इंग्लिशीन हाका चायनीज ओक्रा म्हणटा आनी रिच कॉड अशें बी म्हणटा. ओके, हाचे हेल्थ बेनिफीट म्हटल्यार बूस्ट इम्युनिटी करता, रिच इन कॉपर, झिंक, मॅग्नेशियम आणि गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी. ही लो इन कॅलरीज असता. चला तर सुरुवात करूया. तर आयज आमी करता घोसाळ्याची भाजी. त्याच्या खातीर हांवें हांगासर 2 घोसाळी घेतल्या. ती अशी बरी धुवन घेतल्या. ओके, घोसाळी कट करून घेवपाक जाय. त्याचे जे फ्रंट जे पार्ट आसा पळय ते कट करून घेवपाक जाय आनी ताका ज्यो अश्यो लायनी आसता पळय त्यो कट करून अश्यो घेवपाक जाय. ओके, मेक शुअर करात की ते फूल ग्रीन आसता पळय ते काडपाचें ना. फकत जे लायनी आसा पळय त्यो काडपाक जाय अश्यो आनी ते बरे बारीक कट करून घेवपाक जाय. ताका दाखयता पळयात इतले सायजीन हे घोसाळे कट करून घेवपाक जाय. हांवें हांगासर घेतला एक कांदो बारीक चिरून, अर्दे वर फुगत दवरलेली चण्याची दाळ, एक मिरसांग उबी चिरून, एक अर्दी वाटी नाल्लाची सय, एक चमचो मीठ, अर्दो चमचो हळद आनी चिरून दवरलेली घोसाळ्याची भाजी. हेका दोडग्याची बी भाजी म्हणटा. तुम्ही पळोवपाक शकता हांवें कितली बारीक चिरल्या ती. जितली तुम्ही बारीक चिरता पळय तितली तुमकां शिजपाक कमी टायम लागतलो आनी ती अशी बारीक चिरल्यार न्हू तिची टेस्टूय बरी लागता. ओके, तुमकां जाय जाल्यार तुमी मोठी चिरूं शकता, तिची बी टेस्ट बरी लागता, पूण मातसो शिजपाक चड टायम लागता. गॅस ऑन करून तातूंत अर्दे वर फुगत दवरलेली चण्याची दाळ पयलीं घालून घेवपाक जाय आनी ती न्हू एटलिस्ट लायक 50 to 60% कूक करून घेवपाक जाय. मेक शुअर करात की तुमी चड उदक घालपाचें ना. चड उदक घातल्यार न्हू ती जी भाजी आसा पळय ती चड शिजता आनी भाजी जी आसा पळय ती आमी कमीच प्रमाणान शिजोवपाक जाय. आतां एक 4-5 मिनटां जाल्ली आसा. तुमी पळोवपाक शकता दाळ ऑलरेडी शिजलेली आसा. सो आतां आमी भितर कांदो, बारीक चिरलेली घोसाळी, हरवी मिरसांग आनी नाल्लाची सय हे सगळें घालून ती बरी अशी मिक्स करून घेवपाक जाय. मेक शुअर करात तुमी गॅस न्हू लो फ्लेमीचेरूच दवरपाक जाय. हांवें न्हू आतां भाजी बरी अशी मिक्स करून घेतल्या. ओके, उदक कमी घातल्या कारणान भाजी बरी शिजतली. सो तो पर्यंत भाजी बेगीन शिजपा खातीर एक प्लेट न्हू भाजयेच्या वयर अशी दवरून तातूंत उदक घालून घेवपाक जाय. उदक घातल्या कारणान भाजी बेगीन शिजता. तुम्ही पळोवपाक शकता भाजी न्हू ऑलमोस्ट शिजलेली आसा. सो आतां कितें करपाक जाय, भितून एक चमचो मीठ घालपाक जाय आनी अर्दो चमचो हळद घालपाक जाय. हे दोनूय घातल्या उपरांत न्हू भाजी बरी परतून एकदां मिक्स करून घेवपाक जाय. सो ऑलमोस्ट भाजी रेडी जाल्ली आसा आनी एक 2 मिनटां जावन ती भाजी काडून सर्व करपाक जाय. ही पळयात घोसाळ्याची भाजी जावन रेडी जाल्ली आसा. दाळ बी सगळी शिजल्या, इवन भाजी बरी शिजल्या. आतां आमची घोसाळ्याची भाजी जावन रेडी जाल्ली आसा. तुमी मेक शुअर करा की जेन्ना बी भाजी शिजयता ती आमी कमी उदक घालून शिजोवपाक जाय, कारण तातूंतले जे विटामिन्स आसा पळय ते आमकां चड शिजोवन वाया घालपाचें नासता. ओके, सो भाजी आसा पळय ती कमी तितून शिजया उदकान
आनी हेतून आमी एक ड्रॉप सुद्दां तेल यूज करिना। ही आमची ऑथेंटीक स्टायल गोवाची स्टायलीची रेसिपी आसा। चड आमी तेल बीन घातलें न्हू ओ आद प्रकारे केलें कांदो तळसून बीन जाल्यार तेजे जे विटामिन्स आसता पळय ते आमकां मेळना। सो मेक श्योर करात की तुमी भाजी ह्याच प्रकारे करपाची। ओके, आनी म्हाजी रेसिपी तुमकां आवडली जाल्यार म्हाज्या चॅनलाक लायक शेअर सबस्क्रायब करात। थँक्यू फॉर वॉचिंग। परत मेळ्या फाल्यां आनी एक रेसिपी घेवन। तोपर्यंत मस्त खायात, स्वस्त रावात।